Myself is Gurudas Desai, Deputy Collector Tenzin, and along with me I have my colleague Mamlatdar Rahul Desai, Iswadi Mamlatdar. I would just like to draw your notice of all the people of Goa, especially North Goa. This is an initiative taken by the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. This is and under his leadership, the North Goa Collectorate have organized this camp. It is a screening camp for donation plasma. As you all know that in Goa we need this donation, and I really thank all the person or people who have come down today morning despite of all the odds, despite of their anxiety. They have come and they have made an example for the others. आणि हांव म्हज्या कलिगा कडल्यान कलेक्टरा कडल्यान लोकांक एक विनंती करता, लोकांक एक रिक्वेस्ट करता की तुमी प्लाझ्मा डोनेट करात आनी लोकांचे कोणाचें एक आयुश्य वाचयात, कित्याक तांकां पुनर्जन्म मेळटलो, तुमच्या खातीर पुनर्जन्म मेळटलो. असोच तुमी करात. आमी फर्स्ट टायम हांगा करतात, पूण आमकां परत असो प्रोत्साहन मेळत जाल्यार आमी परत करतले. लोकांचे सेवे खातीर आमी गोवा गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी काम करत रावतले. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या अंडर सुद्दां आमी काम करतात. म्हजें नांव निकिता नायक. हांव श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरीन टिचर म्हणून काम करतां. जेन्ना म्हाका इन्फेक्शन जालें तेन्ना म्हाका खरेंच भंय दिसलो. कितें करूं तें कांयच कळना जालें. सांगत म्हटल्यार आमची फूल फॅमिली पॉझिटीव आशिल्ली. खूब कितें बऱ्योय गजाली हितून कळ्ळ्यो आमकां आनी खूब वायटूय गजाली कळपाक लागल्यो. बरें म्हणजे खरेंच थोड्या लोकांनी आमकां खूब अशी मदत केली. लागीं न्हू पयसल्यान तरी आमकां मदत केली, पूण थोड्या लोकां कडल्यान आमकां खूब नॅगेटीव कमेंट सुद्दां आयकूंक लागले. पयलो क्वेश्चन म्हटल्यार सगळ्यांनी क्वेश्चन केलो, हो कोरोना तुमी हाडलो खंयच्यान? हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, हो कोरोना मुद्दम जावन कोणूच हाडिना. खंयच्यान ना खंयच्यान तरी आतां सगळ्यांक म्हटल्यार कामाक वचचेंच पडटा. सगळे आपल्या डेली नीड्स त्या खातीर सगळ्यांक खंय ना खंय वचचेंच पडटा. त्या खातीर आमी कांयच सांगूं शकना की हो कोरोना खंयच्यान येयलो. हांव फक्त लोकांक इतलेंच सांगूं शकता की ह्या काळान, ह्या आमच्या दुखाच्या काळान एकामेकाक साथ दियात. रेदर दॅन पासींग नेगेटीव कमेंट्स, लोकांक पॉझिटिवली साथ दियात. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव पॉझिटीव आसा, हांवें पयलीं फाटल्यान चिंतलें आतां कोवीड जाल्लोच आसा, सो कितें तरी बरें काम करुया म्हणून हांव प्लाझ्मा डोनेशनाक फुडें सरलें. Sachin Palekar with the Blood Bank Goa Medical College. Okay, so I would first and foremost I would like to thank the Deputy Collector North, Sandra D'Souza, for being kind enough to arrange this particular screening meet. So as to enable the blood bank to get donors for plasma donation. Now, what happens, why we are doing this plasma donation screening is that it's basically to save the time for the donors and for the blood bank to pick and choose donors. So what happens is that our team will go to any particular location wherever there are 8, 10, 12 people available for us to screen. What we do is that we take the blood sample, we look at the test, any report, anything which suggests that this person has been positive for dengue. Once we have identified that this person, sorry, not dengue, for corona, once we have identified that this particular donor has a test report saying that he was positive, we look that he has finished at least 28 days post-recovery. So that's the bare minimum basic criteria. Anybody who wants to come for plasma donation should have finished 28 days after recovery from all possible symptoms which he had initially. Once this is done, what we do is that we will take the blood sample. The blood sample which is taken is tested for the normal test like the complete blood count, and the antibody level. The antibody level is most important because that will determine whether the donor can be selected for plasma donation or not.